आम्ही सध्या असा मया जे फोंटेनीस हावजीस आसा ते एरियात आणि सध्या तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता ह्या रस्त्याचेर जे चेंबराची कामां आसा ती सध्या परत चालू केलेली आसात. गेल्या वर्सा असेच चेंबर थोडे आसले त्यांची कामां जाल्ली. आता पळय जे उरलेले त्यांची कामां परत चालू जाल्ली आसात. ताकाच लागून जे लोक येतात तांकां हांगासर टू व्हिलर तें पळोवंक गेले जाल्यार फक्त टू व्हिलर येवपाक हांगा रस्तो आसा. फोर व्हिलर हांगा येवपाक शकना. आमी जशें पयलीं की फाटल्यान थोडे फोर व्हिलरी टर्न मारून गेल्लेले आसा हेच्या पयलीं. परंतु कोण ऑन कॅमेरा उलोवपाक सोदना कारण ते म्हणटा आमकां पॉलिटिक्सा मदीं पडपाचें ना आनी कितें आमकां उलोवपाचें ना. सो लोकांक त्रास जाता पण लोक उलोवपाक रेडी ना. परंतु 2015चे जेन्ना नरेंद्र मोदीन जे स्मार्ट सिटी जे जाहीर केली तर पणजेचें नांव आशिल्लें ताच्या उपरांत तें काम चालू जावन जवळपास 7 वर्सां जालीं. तरी देखील तरी पासून अजून पणजेची जी कामां आसा ती फास्ट ट्रॅकार जाता अशें दिश्टी पडना. ताकाच लागून लोकांक हो मोठ्या प्रमाणात त्रास चालूच आसा. सो ही जी कामां आसा ती बेगीन करची अशी लोकूय मागणी करता परंतु कोण उलोवपाक सोदना. सो हांव पणजेच्यान मयांतल्यान साहिल मांद्रेकर, रुपेश रावत. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.